वर्स पद्धती प्रमाण बाजाराभायर फुटपाथेर बशिल्ले सामान विकपी धंदो खाता अशें म्हणीत दिवाळेच्या सामक्या तोंडार फोंडेच्या व्यापारी संघटनेत नगराध्यक्ष आनी मुखेल अधिकाऱ्याक घेराव घातलो। फुटपाथेर बशिल्ल्या बिगर गोंयकार व्यापाऱ्यांक बेगोबेग थंयच्यान काडचे म्हूण संघटनेची मागणी। मागणी कितें इतकीच आसा की तांकां भायर जे बसता तांकां काडून भितर हाडा। धांवणे म्हणना आमी हे तुमकां थंय सांगला तांकां ते सांगता आमचो फक्त कितें आसा रस्त्यार बसपाक आमी दिवचे ना ही आमची मागणी आसा। आनी रस्त्यार बसता जाल्यार आमी कशें काडपाचें तें आमी जर ते काडिना जाल्यार आमी आमकां कायदो हातीन घेवचोच पडटा हें तांकां सांगलेलें आसा। मजगतीं हे विशीं बसका घेवन कितें तो निर्णय घेतले अशें आश्वासन नगराध्यक्ष आनंद नायकान दिलां। ती व्यापारी संघटना मेळपा आयिल्ले तांचें कितें म्हणणें आशिल्लें की चतुर्थी येता, दिवाळी येता, जशें चतुर्थी दिवाळी लागीं पावता तशे बाकीचे वेंडर्स जे आसा पळय कोण ते कोण म्हणजे खंयचे कोणी आपलो पोट भरपा लागून येता, एक 4 दिसां लागून येता ते आतां दिवाळी लागीं आसा तांकां ती पणट्यो जावं कसदिवे जावं काट्टां बिट्टा अशें बारीक बारीक अशें सामान हाडून खंय खंय जे फुटपाथेर रावन ते विकता। तेंचें कितें म्हणणें आसा की तांकां थंय बसोवं नाका, तांकां सगळ्यांक बरें मार्केटार हाडा जणू की आमकांय गिरायक जावं दी म्हणून तांकांय गिरायक जायना अशें तेंचें म्हणणें कितें आसा ती सगळे फुटपाथेर बसले कारणान तांकां गिरायक जायना। आमी सगळे कावन्सिलर बसून उलयतले आनी हेजे निर्णय तो आज आमी घेतले। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।